नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। गोयची जीएसटी रिकव्हरी उमेदीची न्ही, सापूच वायटूय ना। अर्ध्याच डिलरांचो 104 कोटी जीएसटी। उरिल्ल्या डिफॉल्टरांक नोटीशी, सरकार रावला आयजीएसटी। केंद्राची रिकव्हरी 66%। सीतारामन नवी रक्षा मंत्री, तोमराक मायनिंग, प्रभूची रेल्वे गोयलाक, प्रभूक कॉमर्स। मोदी मंत्रिमंडळाचो पयलो मोठो विस्तार, 13 मंत्र्यांचो सोपूतविधी, 9 नवे 14 प्रमोशन। एक्टिव्हिस्टांनी सांगले उपरांत 24 वरांत साश्टी मुरगांवां पुलिसांची 3 बेकायदेशीर कत्तलखान्यांचेर एक्शन। गोरवांचे अवयव, जित्यो गायी, म्हशी, बैल, कत्तलीचे सामान जप्त। आणि गोयचे रस्ते गोरवांच्या नावार, नाईट ड्युटीक हायवे ट्रॅफिक कंट्रोल गोरवांकडेन। 70 पेडणे बार्दे सगळ्या गोरवांचो ट्रॅफिक कंट्रोल। सरकाराची स्ट्रे कॅटल स्कीम गेली चोरूंक। गोयचे पयले म्हयन्याची जीएसटी रिकव्हरी उमेद हाडपाची न्ही, तरी सापूच वायट ना। अर्ध्याच डिलरांचो 104 कोटी जीएसटी आयला। 49% डिलरांनी डेडलायन जाली तरी टॅक्स भरिल्लो ना, तांकां नोटीशी वतल्यो। पिनल इंट्रस्टूय पडटलो। पेट्रोल सोऱ्याचेर 81 कोटी आयल्यात। फंड एडजस्टमेंटा खाला केंद्राचो आयजीएसटी येतलो म्हूण कमर्शियल टॅक्स खातें रावला। केंद्राच्या तिजोरेत 92,000 कोटी जीएसटी जमला। रिकव्हरी 66%। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। जीएसटीचे पयले जुलय म्हयन्याचो रिकव्हरी रिपोर्ट आयलो। वॅट, एंटरटेनमेंट, एंट्री आनी लक्झरी टॅक्स आसतना सरकार म्हयन्याक सादारण 250 कोटी कमर्शियल टॅक्स जोडटालो। जीएसटीत हाताक येणावळ तेन्ना इतली नासली, तरी डिफॉल्टर डीलर्स आनी आयजीएसटी येवपाची आसा ती येवपाची पळयल्यार चित्र सरकाराक आशादायी। गोंयाक जीएसटीचे जुलय म्हयन्याचे 104 कोटी आयल्यात। 1-2 दिसां भितर केंद्रा कडच्यान खंय आयजीएसटी येतलो। टार्गेटा परस मायज जोडटले म्हूण कमर्शियल टॅक्स खात्याक आशा। 29 तारीख पर्यंत कलेक्शन जे जालां ते स्टेट जीएसटी आसा जे 104 कोटी रुपया जाल्ले आसा। जो इंटिग्रेटेड जीएसटी आसा म्हणजे हांगाच्यान जे माल भायर वयता, इंटरस्टेट वयता, त्याचेर जे कलेक्शन जाल्ले आसा ते 221 कोटी जाल्ले आसा। पण हो जो गोंयच्यान माल भायर वयता तो 221 कोटी पैकी 50% हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक वयता आनी 50% हे रिस्पेक्टीव स्टेटीक वयता ज्या स्टेटींनी जो माल हो गेला थंय। तसोच जो गोंयान माल येता भायल्या स्टेटींच्या कंज्यूम जाता ताचेर जो आयजीएसटी तेंच्यांनी ज्या त्या राज्यान भरला तो तेजो 50% शेअर गोंयाक फंड सेटलमेंट जो जातलो तो आतां आज 30 तारीख किंवा 31 तारीख पर्यंत तो शेअर गोंयांक येवपाचो आसा। आनी गोंयचे कलेक्शन पॅटर्न कसो आसता की टुरिजम बेस्ड इंडस्ट्री असल्या कारणान आमचो एप्रील टू सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत कलेक्शन आमचे सदांच कमी आसता आनी नोव्हेंबराच्यान पिकअप जाता ते मार्च पर्यंत। सो आतांचो जर ट्रेंड पयल्या म्हयन्याचो जर पळयत जाल्यार सुरवातीक आमकां कितें कॉम्पेन्सेशन मेळत, बट ओवरऑल आमी मार्च पर्यंत जर पळोवंक गेले जाल्यार म्हाका दिसना की आमी शॉर्ट पडटले आनी आमकां कॉम्पेन्सेशनाची गरज पडटली अशी। गेल्या म्हयन्याचे जर ऑगस्ट 2016चे कलेक्शन पळयत जाल्यार 217 कोटी आसले आनी आतां पर्यंत काल पर्यंत जे कलेक्शन जालां ते स्टेट जीएसटी 104 कोटी आनी 81 कोटी वॅट पेट्रोल आनी लिकराचे, सो 185 कोटी रुपया जाल्ले आसा। आनी गेल्या वर्साच्या कंपॅरिजनान आमी 33 कोटी रुपया शॉर्ट आसा। पूण आमचे जर आयजीएसटीचो शेअर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की आमी ते एक्सीड करतले म्हणून। गोयच्या फकत 51% डिलरांनी जुलयाचो जीएसटी भरला। 49% 25 ऑगस्टाक डेडलायन जावन गेली तरी रावल्यात। भरूंक नाशिल्ल्यांक आतां नोटीशी वतल्यो। इन टोटल जुलय म्हयन्या खातीर 20,136 लोकांनी जो जीएसटीआर 3B आसा तो फायल करपाक जाय आसलो। तातूंतले 10,394 लोकांनी ऑलरेडी फायल केला आनी अजून 9,742 टॅक्स पेयर हे फायल करपाचो आसा। पयलोच म्हयनो आसल्या कारणान खुबश्या बारीक डिलरांक अजुनूय मातशी डिफिकल्टी आसा, तांकां अजून थोड्यांक ते आयटीचेर फायल करपाक कांय हेल्प लागता, त्यामुळे थोडे लोक फाटीं उरल्या। एवरेज आमची 51.62% जाल्ली आसा एंड एज कम्पेअर टू नॅशनल एवरेज ऑफ 66.38। हे जे 15% सध्या पळोवपाक शॉर्ट दिसता, पूण आमी ऑलरेडी आतां
सप्टेंबराच्या फर्स्ट विकांच्यान हे जे कोण नॉन फायलर्स आसा तांकां नोटिसी धाडप किंवा तांकां मेळोन तांकां फायल करपाक इन्सिस्ट करपाक आमचे ऑफिसर ऑलरेडी फिल्डान वयतले आनी तांच्या कडल्यान तो फायल करून घेवन आमी नॅशनल एवरेजी क्रॉस करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. मात राष्ट्रीय पावण्यार जीएसटी रिकव्हरी 66% मेरेन दाखयता. केंद्रान 92,283 कोटी जीएसटी जोडला. तातूंत राज्यांचो स्टेट जीएसटी 22,722 कोटी, केंद्रीय सीजीएसटी 14,894 कोटी, जाल्यार इम्पोर्ट्स धरून 47,469 कोटींचो आयजीएसटी केंद्र सरकाराचे तिजोरेत आयला. Take the total amount of tax which has come in till 10 a.m. today morning, that is GST, it is 92,283 crores. So it is 283 crores. This includes a CGST revenue of 14,894 crores, SGST revenue of 22,722 crores, and IGST revenue of 47,469, and out of this 47,469, the IGST from imports is 20,964. इतले मजगती जीएसटीचे रिटर्न फायल करपाक डिफॉल्ट केल्ल्या ट्रेडरांक कमर्शियल टॅक्स खात्यान लेट फी माफ केल्या, मात इंटरेस्ट पेनल्टी तांकां माफ ना. जुलयाचो जीएसटी भरपाक 25 ऑगस्ट मेरेन प्राज आशिल्लो. जीएसटीचे पयले रिटर्न 5 सप्टेंबर, दुसरे रिटर्न 10 सप्टेंबर, जाल्यार तिसरे रिटर्न 15 सप्टेंबराक फायल करपाचे शेड्यूल. मात 49% लोकांनी अजून जीएसटी भरिल्लो ना. टार्गेटा प्रमाण येणावळ आयली ना जाल्यार राज्याक 15 ऑक्टोबराक लुकसाण भरपाय मेळटली. चड येणावळ आयल्यार तो राज्याचो फायदो. मात सरकाराची नजर सध्या पयलेच फावट येवपा आशिल्ले आयजीएसटीचेर आसा. मात केंद्राची जीएसटी रिकव्हरी 66% आनी ल्हान आनी ई सेवी राज्य आसूनय गोंयची फकत 51%. रिकव्हरी पळयल्यार गोंयांत जीएसटीचो इन्फोर्समेंट जाय तसो ना हें शिनाल. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. सीतारामन नवी रक्षा मंत्री, प्रभूची रेल्वे गोयलाक, प्रभू कॉमर्स मिनिस्टर, नरेंद्र सिंग तोमर मायन्स मिनिस्टर, नमामी गंगे हायवे येरादारी मंत्री गडकरीक. सत्तेत आयल्या उपरांत केंद्रात मोदी मंत्रिमंडळाचो पयलो आनी घडये ह्या लोकसभेतलो निमाणो मोठो विस्तार. 13 मंत्र्यांचो सोपूतविधी जालो. 9 नवी तोंडां आनी 4 आदल्या मंत्र्यांक कॅबिनेटान प्रमोशन. पियुष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन आनी मुख्तार अब्बास नक्वीक प्रमोशन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 2014चे लोकसभा वेंचणुके उपरांत चालू संसदेतले पयले मोठे आनी 2019चे लोकसभेचे इलेक्शना पयलीं घडये निमणो मोठो मंत्रिमंडळ विस्तार केलो. 13 जाणांचो आयतारा सकाळीं सोपूतविधी जालो. तातूंत 9 नवी तोंडां, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आनी कर्नाटकांतले खासदार तशेंच 2 प्रशासकीय सेवेंतल्या अधिकाऱ्यांक मंत्रिमंडळांत घेतल्यात. नवे मंत्री आसात ते अशे: आर.के. सिंग बिहारचो, सत्यपाल सिंह उत्तर प्रदेशचो, वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेशाचो, शिवप्रताप शुक्ल उत्तर प्रदेशाचो, गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थानाचो, के.जे. अल्फोन्सो प्रशासकीय अधिकारी, अनंत कुमार हेगडे कर्नाटकाचो, अश्विनी कुमार चौबे बिहारचो, हरदीप सिंह पुरी प्रशासकीय अधिकारी. 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट वा खात्यांचो स्वतंत्र कारभार सांबाळपी मंत्र्यांक कॅबिनेट मंत्री म्हूण प्रमोशनूय दिलां. पियुष गोयलाक रेल्वे आनी कोळसो खातें मेळ्ळां. धर्मेंद्र प्रधानाक पेट्रोलियम आनी स्कील डेव्हलपमेंट, निर्मला सीतारामन नवी रक्षा मंत्री, मुख्तार अब्बास नक्वी अल्पसंख्याक वेव्हार. 2019 लोकसभेचे इलेक्शन येता ते पयलीं घडये हो मोदी मंत्रिमंडळाचो निमणो मोठो मंत्रिमंडळ विस्तार म्हूण राजकी चर्चा. पर्रीकाराचे रक्षा मंत्रालय निर्मला सीतारामनाक, प्रभूची रेल्वे काडून गोयलाक दिल्या, प्रभू कॉमर्स आनी उद्देग मंत्रालय दिलां. नितीन गडकरीक येरादारी आनी हायवे बरोबर उमा भारतीचे नमामी गंगे मंत्रालय दिलां. नरेंद्र सिंह तोमराक मायन्स आनी ग्रामीण विकास. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.